मडगांव रेल्वे पुला लागसार सिवरेजीचे काम सुरू आशिल्ल्यान येरादारीची कोयणी जाताली। देखून नावेली ते रावणफोंड आणि नावेली ते खारेबांद मेरेन येरादारी घुवणायल्या। 25 मे मेरेन येरादारीचो प्रश्न सुटावो जातलो अशी माहिती येरादारी पुलीस संजय दळवी हांणी दिल्या। जाल्यार येरादारीची कोयणी जावची न्हय ताका लागून लोकांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलां। साहेब जे ट्रॅफिक जे आसा ब्लॉक पडला कित्याक लागून अशें खारेबांद ब्रिज एंट्री सिटी एंट्री आले थंय सीवेजीचे एक्सिबिशन चालू आसा। तेच्या खातीर सिटी एंट्री आदी बंद केल्या आनी आमी कितें केलां नावेलीच्यान हेवी व्हेकल डायवर्ट केल्या आनी ज्यो गाडी सिटी देवपाचे आहा पळय त्यो गाडी आमी कोमाच्यान रावणफोंडान डायवर्ट केल्या। मॅक्सिमम लोक हिंगा इश्टान वचपाक शॉर्टकट आहा मॅपाचेर वयता जाल्यार बशेंत आमी हिंगा मातशें कंजेशन जाता। सो लोकांक स्थानिक लोकांक कितें सांगता जे दुसरो रोड आसा तो यूज करपाक शकता लोक रावणफोंड आहा तो रोड यूज करपाक शकता आनी कसले आमी रोड आहा फाटल्याच्यान तो रोड यूज करपाक शकता। कितले दिसा खातीर हे ते म्हणटात 25 तारीख मेरेन करतले ते। सो लोकां कडेन आव्हान की कितले दिसा खातीर वेगळे मार्ग वापरता। हय जर कोमा मागीर कंजेशन रेल्वे गेट आहा प्लस आतां इलेक्शनाची प्रॉब्लम आहा सो त्या लोकांनी मातशें रिक्वेस्ट करता की ते रावणफोंडा कडल्यान त्या सायडीन वचपाक रेल्वे कडल्यान त्या सायडीन क्लियर साहेब कितें स्टाफ कमी आसा प्रत्यक्षात तुमी देवन अशें करतात फुडें एक तरी आमचो इलेक्शन स्टाफ काडलेलो सो ते काल रातचे 8 फुलांचे कलेक्शनाक येयलेले ते आजून लेट सुटले सो आमकां फाल्यां आज सांजचो स्टाफ केलो तो रिलीज जावन येतलो। बरें